नको गोंयांत कितें चल्लोलें आहा तें इट इज व्हेरी शॉकिंग एंड सरप्रायझींग. आयज चिखले आमचे चिकाली पंचायत वॉर्ड 2 बाय इलेक्शनाचे रिजल्ट येयले अनओपोज्ड. आमचे एक यूथ स्टेफनी लुकस चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हेजे मेंबर ते ह्या पासत आमी खुशालकायेन तेजे बरोबर गेल्ले आनी आमचे यूथ गेल्ले तेजे बरोबर. थिंगा पावता म्हणल्यार आमी सरप्रायज जाले टू नो that even these by-elections are being fought on the party lines. कित्याक थिंगा बीजेपीचो कोण मनीस येयलो आनी क्लेम करपाक लागलो की ते आमचे आमी तेका धाडला आमी वेंचून काडला आनी आमी तेका अनओपोज धाडला. आय डोंट नो वॉट टायप ऑफ इलेक्शन्स आर गोईंग ऑन इन गोवा रायट नाव. हे सगळें जाल्या उपरांत तो तेका सायडीक घेवन एकलो घेवन भितर वचपाक सोदतालो. वेर आर यूथ इन्सिस्टेड वी आर ऑल कमिंग विथ हर आनी तेजे बरोबर गेले. रिटर्निंग ऑफिसरान सर्टिफिकेट बीन दिली तेका सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट बीन केले. भायर येता म्हणल्यार थोडीशी केस्तां वन्स अगेन बिकॉज ऑफ दीस क्लेम एज इफ शी इज देअर प्रॉपर्टी. वी वर सरप्रायज्ड, यूथ वर सरप्रायज्ड आनी यूथ वर शॉक दॅट इलेक्शन्स आनी पंचायतीन हे भाशेन जाता काय म्हण. कित्याक द लेसन्स दॅट दे हॅव बीन गिवन पंचायत इलेक्शन्स आर नेवर ऑन पार्टी लायन्स. तरी पूण आमी म्हणलें ती केस्तांव नाका आमी भायर सरले थिंगाचे. वी हॅड सम स्नॅक्स एंड सगळे यूथ तेका पावोवपाक गेले घरा. आनी तेका घरा पावून येता म्हणल्यार वी गॉट अ कॉल दॅट दी सेम पीपल फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीचे सपोर्टर्स हॅव कम एंड फायटींग विथ हर, अब्युजिंग देम, अब्युजिंग द फॅमिली विथ बॅड वर्ड्स. आनीक सरप्रायझिंगली द PS ऑफ द लोकल MLA आनी धमकी तुजी कामां कशे भाशेन तूं कोत्ता तें हांव चोयता ओन्ली बिकॉज शी सेड आय एम नॉट विथ BJP. नागरिकाक फायदो जावो बरो. 5 वर्सांनी इलेक्शन केला, वायट बरें निवडूंक आमकां दिला. बऱ्याक निवडून आमी कायदो करूंक जाय पुरो. बऱ्याक निवडून आमी काडया, वायट मोत्र्यांक घरा धाडया. आनीक नाका आमकां तांचो चिकन आनीक सोरो. चिकाली बरे 5 निवडून हाडले पूण मोविनाचे पाड पडले. गुंडा घरा पावले ताच्या गोमट्याक घालूंक कोरो. चिकाली वायट घडला ताका लागून मोविनाचेर सोडटा ऑफर. ताका दादागिरी करून BJP वयर काडपाचो आयला भार. स्टेफनी अनओपोज पंच जावन बंद केले ताचे सोऱ्याचे बार. मोवीन रेडो जावन BJPच्या गोट्यान घुसोन खाता तांची पयचार. सोरो चिकन नासतना वोट केलो हें पळोवन तकलेक ताच्या बसलो मार. नावाचे तरणाटे 21 वर्साचे चिकाली पंचायतीक अनओपोज निवडून आयले. चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबाचे वांगडी म्हूण भुरग्यांनी ताका अनओपोज निवडून ताका पंचायतीन धाडले. सोरो चिकन नासतना चिकले हे पळोवन मोवीन आनी ताच्या गुंडाचे कुडीन रोगोत पळयात कशे तांच्या शिजले.
विसरोन जालो वो बीजेपीचो लाडो पॉलिटिक्सा वयर उलोवंक पाद्रीक अधिकार ना म्हणून वचो गोट्टा आज्या तोगलेन बेजोना आसा दिसता गुणो समाजान गोट्टा तर ते वायट पाद्रीक अधिकार आसा करूंक फायट हे नगो दिसता लिगोऱ्यो मोंतेरो मोविनाचो बोणो निवडून आयिल्ले पंच आमचे म्हणून ते न्हय तुमच्या पायचो फाट ह्या भाशेन दादागिरी करून डेमोक्रेसीचो बीजेपीन घेतलो घात हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांवाच्या एकवटाची पेटोवया वाट आनी डेमोक्रेसी राखोंक फादर पॉल मॅक्सा वसल्या पाद्रींक दिवया सांगात जय गोवा आमकां राख देवा मागता दोनूय मोजे जोडून आड जय गोवा आमकां राख देवा मागता दोनूय मोजे जोडून आड केपे पासून अशेंच घडले कावळेकाराचे रगत चोडले दादागिरी करून नॉमिनेशन दिनासलो बोरू वचत थंयसर दादागिरी कोत्तात लोकांची वोटां